स्पीकर सर, कितलीशीच वर्सां जाली 1995सून ही गजाल हायकोर्टान आहा, तुजीच न्हू आख्खे गोंयची गार्बेज इश्यू जो आहा हो कोर्टान आहा. त्या खातीर आमी हो प्लांट फर्स्ट चालू केलो आमच्या हितून. त्या खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म केले, GWMC कॉर्पोरेशन फॉर्म केले. तेजे भायर वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री केली. चीफ मिनिस्टरान म्हाका मिनिस्टरूय म्हणून केलो. आख्ख्या गोंयची गार्बेज ही सॉल्व करपाक हे आमी डिसिजनूच न्हू, हे आमचे पॅशनूय चिता. वी विल टेक यू इन कॉन्फिडन्स, वील हॅव अ मिटींग. आमचो प्लांट जो सालिगांव हा, स्पीकर सर, स्पीकर आय फिनिश इन 1 सेकंड, देन यू तुजो सप्लिमेंटरी आहाच. स्पीकर सर, आमचो प्लांट जो सालिगांव हा तेका आमी फर्दर अपग्रेडेशन चालू आहा तो करप. स्पीकर सर, असलोच प्लांट धाकटो घालीत विदीन अ टायम बाउंड पिरियड ऑफ 1 year तुमचे तिगांयची गार्बेज प्लस नावेली आमचो लुइजीन फलेरो ते करपाक जाता. म्हणजे अशें म्हणूंक पारना तुमी की हेची नाका आनी तेची नाका, हे सगळ्यांनी म्हटलेले आहा. 75 टन्साचो जो तर आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट थिंगा घालीत जाल्यार हें सोल्युशन येता हेचेर. एकूच मिनिट स्पीकर सर. हो इश्यू मायकल बाबान व्हडलें भाशण दिलें. मेन इश्यू ताणें टाळ्ळा की दीस इज अ इश्यू वीच हॅज अ टर्फ वॉर बिटवीन 2 मिनिस्टर्स ऑफ द सेम कॅबिनेट. हांव मुख्यमंत्र्याचे नदरेंत हे मुद्दाम हाडूंक सोदतां. मल्टिपल एजन्सीज आर डुईंग द सेम वर्क, आर ट्रायंग टू डू द सेम वर्क. स्पीकर सर, आमी मडगांव म्युनिसिपालिटी आमचे पक्षाच्या हातान आसतना आमी रिझोल्युशन घेवन 7 बायोमिथेनेशन प्लांट्स सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान रिकमेंड केल्ली. आमी करूं ना. तुम्ही एक सायंटिफीक बॉडी म्हणटात, तुम्ही एक एक्सपर्ट बॉडी जे एक मिनिट हा, तुम्ही डेडिकेटेड टू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तुम्हीच सांगले 7 प्लांट घाला. तुम्हीच आमकां सांगले तुमचे पयशे दिया. 14th फायनान्स कमिशनाचे 30 कोटी रुपया तुका दिले. 47 crores टोटल. तू लास्टाक आतां उठला, कोणाक सांगनासतना तू आतां म्हणटा प्लांट जातले म्हणटा. स्पीकर सर, एक प्लांट जातले म्हणटा. द होल आयडिया ऑफ 7 plants was, if honorable MLA from Nuve yesterday asked a question, what is the status of the plant coming in Verna? He was given assurance, I will ask you and we will go ahead. But all this while this minister is telling us that there will be a centralized facility in Verna. So how come Sasuda becomes the centralized facility? Because all along your corporation has been telling us that we have insufficient land there. Now I appreciate you for the work that you are doing of bioremediation. You are feeling I have done your ground and given you. Government did not do it. We stood there and got it done when there was lockdown. Now the point here is, Mukhyamantri ha chairman of Goa Solid Waste Management Corporation. मुख्यमंत्री फायल क्लियर करता आणि फायल वता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कितें म्हणटा की हे तुमगेलें न्ही म्हणून. स्पीकर सर, दिस इज अ केस ऑफ इनसबऑर्डिनेशन. मुख्यमंत्र्याक आपलो ओन मंत्री मानना हे सिद्ध जाता हाचेर. कित्याक तुवें एप्रूव केल्ली फायल आमी तुका पयशे दितकर तुजोच मंत्री म्हणटा ना आपल्याक आपलें मशीन घालूंक जाय म्हणटा. हें कितें? So why are multiple agencies? I want a clear assurance from Chief Minister, not from you, because I think you are above. It's above your pay grade. It is something that the Chief Minister should answer. की आपल्यान अप्रूव्ह केल्ली वस्त इलीन नाईक कशें हाडूंक शकता हें सांग बरें आतां कशें तें. सर, बालमती हांव कितें म्हणटा चोय, लेट अस नॉट see that issue has to be solved. No, this is the issue. Correct. One second. Let us No, Speaker sir, as much as MLA of Kurtori is concerned, I am also concerned. It's in my constituency. But the issue is this. Issue is that your ministers are fighting over one thing. And nothing is happening. Speaker sir, हांकां पयशे दिवन पसून पयशे तुमी म्हणूंक जाय आसले ते आमचे पयशे आमी दिवप न्ही तुमकां. ते दिवन पसून तुमी काम करूंक शकना. कितें रे तुमी सरकार हो? सरकार हो? भाजीपालो रे. एक मिनिट कळना तुमकां. सर एकूच मिनिट ताणें जो म्हटला पळय न्ही
जे म्युन्सिपालिटी तेच्यानी डेपॉझिट वर करपाक 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे जे डेपॉझिट करताय म्हणून सांगलेले आनी म्हाज्या सायनींतल्यान हे प्रपोजल जे आसा हे डीएमए कडेन गेला दॅट इज ट्रू डीएमए कडल्यान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल हेजो येवंक ना उरला आसतले हांव परत सांगता ना येवंक ना एकूच मिनिट उरला कित्याक ते पळय तांणी एक प्लॅन केला तांणी प्लॅन कितें केला भट्टी कशी आसता फोण पयलीं उणो कसो काडटालो तसो फोडणाचे 2 तांणी प्रपोजल दिल्या मडगांव घालचो आमचो ऐक, घाल ऐक. तांकां कितें जाय तांचे थंय थारायला आसता बट तेका आमी पयशे दिना रे तूं मुख्यमंत्री आयक सांगता मरे हांव तुका त्याच खातीर सांगता आमी परमिशन दिल्या शिवाय डीएमए कितें हाडून घालूंक शकना केन्ना ते आतां वर्स गेले तोच सांगता तुका तो प्रपोजल जो उरला तो डीएमए कडल्यान मागोवन घेता हांव आनी तुवें म्हटलां तशें गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज अ सायंटिफीक ऑथॉरिटी फॉर टू ट्रीट दीस टायप ऑफ गार्बेज पयलो तेणी जो विशय सांगलो तुका आमकां तुमचो गार्बेज थंयसलो जो आसा वो क्लियर करपाक जाय दॅट इज द वन थिंग जे मायकलान सांगलें तें दॅट इज ट्रू ह्या 7 जे बायोमिथेशन प्लांट जे घेवपाक जाय आसले हांव डीएमए कडल्यान आयज मागोवन घेता आनी ताजेर डिसिजन ते स्पीकर सर एकूच आतां पळय तुवें म्हणलें 7 बायोमिथेनेशन हय. प्लांट वो आतां मदींच सांगपाक लागलो एकूच प्लांट म्हणून ना ना स्पीकर सर पळय ना ना एक काम कर ना ना एक काम कर बाप दिगंबर कामत अरे बाप दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना एक टास्क फोर्स म्हणून आसलो ताजेर ना ना वो आमकां पळय मरे हे इतलें लिपून कित्याक करता ऐक, ऐक, कळना ऐक. म्हाका. पयशे लोकांचे ऐक कचरो सरकाराचे न्ही ऐक मरे कचरो आमकां मडगांवांतलोय कचरो सोनसड्यावेलो कचरो ट्रीट करपाक जाय मागीर Treat काही करपाक इलेक्शनाक रावले तुमी ना ना म्युनिसिपल इलेक्शनाक रावंक ना आमी हे आमी तुम्ही ट्रीट slogan करता दिलं, आमी करता. हो इशू आमकां इलेक्शनाक गरज ना ना करूंक सोदता काय म्हणून आनी काय गरज ना रे issue ना इलेक्शनाक तुमकां. ह्या इशूची ते आनी सांगता कांयच इश्यू ना थंय ना ना तुका तेच सांगता तो इशू तुज्या खातीर आसत स्पीकर सर सांगता स्पीकर सर एकूच मिनटान दियात ताच्यानी म्हटल्या त्या प्रमाणे हांव डीएमएतल्यान फायल मागोवन घेता आनी थंयसर साथ जाय काय कितें जाय आमची टॅक्निकल एजन्सी आहा पळय न्ही लास्ट मिनिस्टरान सांगला ते सगळे ट्रीट करपाक कदाचित थंयसरूच बसोवपाचो विचार करतालो तो इन बिगर सायज बीन बट ताजेरूय बी परत एकदा जो आसा तुमकां विश्वासान घेवनूच करता मडगांवांतलो सोनसड्यावेलो कचरो 21 वर्सां जो आहा पळय न्ही रे तो आमी करून दवरूंक ना न्ही रे हांवें थंयसर करून दवरूं ना तेणूय दवरूंक ना रे फाटल्या कितल्याशाच सरकारांनी कचरो तो करून दवरला दॅट यू नीड टू एक्सेप्ट ओके हा लिगसी इश्यू बरोबर आसा. सगळे लिगसीची सगळे घेवनूच फुडें वयता हांव. तो लिगसी वेस्ट म्हणून 2 वर्सां जाले भाशण दिता काय बरें पळय. भाशण ताजें लिगसी वेस्ट म्हणटा तो Because आयकुपा बरें दिसता काम फुडें काय जायना Opposition leader, मातशें एक मिनिट. Speaker sir, एक मिनिट. Speaker sir, I want to remind the chief minister. Ex chief minister मनोहर पर्रीकरान 6 monthsमध्ये आपण गार्बेज गुडा क्लियर करतो म्हणून एश्योरन्स दिला हावजांत. I'm reminding you because if you say it was the previous legacy of the garbage of Sosrao, I'm also reminding you. जेन्ना पावरां येतना तेणें प्रॉमिस केल्लें 6 monthsमध्ये आपण गार्बेज करता. Now anyway 6 months नाका आतां most important. Let him settle that issue whether he's putting that one second. तूं मातसो हेवटेच्या तेवटेन घालतना तूं थंय हाडूंक येयलो मरे One second. वो हाडूंक येयलो मरे थंय स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे मुख्यमंत्र्याकडे तेवटेन मातसो आग्रह घालतना आहा हाडूंक येवंक ना तूं आग्रह कितें One second. की तुजे कडेन आमचो एक आग्रह आहा आफ्टर द एंड ऑफ दीस सेशन इमिजिएटली आफ्टर एक मिटींग आहा पळय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाची आमदारांची आनी तुजी आनी तो कोण तो मिनिस्टर Within तातून अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आयकलो गो तुजो मित्र मरे ना ना मित्र सगळे तुवें मित्र कित्याक न्ही गार्बेज करतना मित्रूच आसूं सॉल्व करपाक तूं दुश्मन करता काय ना Speaker हेच sir, म्हाका डावट आहा तुजो Speaker sir, एक ना, बिलकुल ना. राजकारण करूंक सोदता म्हणून हाजेर Speaker sir, एक complete assurance दिनी आमकां that he is doing it because Because, if sir, we want to finish it May. अरे, एक minute. Speaker sir, एकूच because if we want to finish it in May, we have to do this within the next 15 days. Ah. सर एक मिनिट आता चीफ मिनिस्टरान सांगलें पळय की हो गार्बेज डंप पळय हो आतांचो न्ही हो पोर्तुगीज आसतना सुद्दां लोक थंय उडयताले सुविधा असताना तो तेन्ना सुद्दां थंय उडयताले स्पीकर सर त्या वेळाचेर सुद्दां उडयताले. पुर्तुगीज ना, ना, तुका खबर ना. 60 वर्सां जाली स्पीकर सर म्हणजे 60 Speaker वर्सां sir, जाली त्या काळात सुद्दां थंय उडयताले तेन्ना 8 वर्सां लिबरेशनाची हय. 100 कोटी घाले ते ताजेर पडचे तेजी चिंता करू पुर्तुगीज नका सर. सर 60 वर्सां सरकार म्हणजे कितें गेले ते करताले पांव गेले ते पोदेर गेले म्हणटाले आता म्हणटालो तूं पुर्तुगीजांनी दवरला थंय म्हणून. घरां बिरां कांय नाशिल्लें थंय घरां मागीर जाल्या थंय घरां बिरां कांय नाशिल्लें तो बेड पुर्तुगीजांनी कचरो घालून वचोंक ना न्ही नाही, त्या वेळाचेर सुद्दां कांब्रा म्युनिसिपल सालसेत आशिल्ले पळय त्या काळात सुद्दां कचरो व्हरून थंय उडयताले इनफॅक्ट तेन्ना स्कूल बिल कांय नाशिल्लें स्पीकर सर म्हणजे पुर्तुगीज असताना जेन्ना कचरो थंय उडयता हें म्हणपाचें म्हणजे म्हणणें आहा कितें तशें जाल्यार देर इज ए हाय पॉवर कमिटी टू डील अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर आतां मायकल बाब फाटीं आयलो मिटींग जाली मायकलान सांगलें 7 घालया आज आमचे कडेन डिस्कस करूं ना कांय करूं ना मायकल हांगा उबो रावता आनी स्टेटमेंट करता 1 घालता म्हणून
कितें कितें चल्लां कितें तुमचें स्पीकर सर, तुमचें चल्लां कितें स्पीकर एक- सर, राव आमची रे. तयारी आहा राव रे, साथ राव- घालपाची. एक मिनिट हांव कंप्लीट करता एक घातल्यार तुमकांच बरें जातलें. कंप्लीट करता. तयारी म्हणूंकच जायना हांव कितें पैसे म्हणटा? घेतले आमचे कडच्यान स्पीकर सर स्पीकर सर, तयारी करली What I suggest. एकूच मिनिट. हांव एक कितें मिनिट. म्हणटा? हाय पॉवर कमिटी कितलो तेप जालो मिटिंगेत जावना तुम्ही मिटिंग घेत ना कित्या खातीर केल्ली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर कितें डिसिजन आसा त्या लेवलाचेर डिसिजन घेवपाक मेळटा म्हणून ती कमिटीची मिटिंग हा पळय स्पीकर सर, हांव कॅटेगरिकली सांगता की आमी 10 फेब्रुवारीच्या पयलीं ही हाय पॉवर कमिटीची मिटिंगूय आपयता आनी तेजेर फायनल डिसिजन कितें पळय न्ही हे थंयसर लागता. दोन मंत्र्यांचे भितर कितें आहा पळय केस लावन ते सॉल्व कर पयलीं चिंता करू नाजाल्यार नाका. आमी expose करीत अरे हांव रावतले सांगता मरे, एकू मिटींग एक एकूच मिटींग घेता, कांयच चिंता करू नाका. एकूच मिटींग घेवन तुमकां तिगांयकू आपयता, ओके, आनी आमी येता आनी फायनल. स्पीकर सर एक म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा. एक मिनिट सुनील आयक रे मुख्यमंत्र्यान फायल पास करून धाडली ताजे मागीर सकयल तुझे मंत्र्यान आडावंक जाता अरे म्हाका- ना 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 आडावंक जाता फायल हाडूंक जायना. जायना. हांव एक तुका जालें. परत ना, सांगता, एक- फायल एक जालें. केल्यार एक- हांवें स्पीकर जेन्ना सर, ऐका, सांगलें ऐका. तुका ना, 10 म्हजो point- तारखेपर्यंत इश्यू रिझॉल्व ते नका ते नका सर. गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स हांचेर एक्शन घेता तूं हांवें तुका You have सांगलें, contravened 10 you. तारखेपर्यंत हो one इश्यू minute. जो आसा स्पीकर 10 सर, तारखेपर्यंत हांव जे- इश्यू रिझॉल्व करता. ना ना रिझॉल्व आमकांय जाल्लो जाय पूण वी वॉन्ट डिसिप्लीन इन युअर ऍडमिनिस्ट्रेशन Yes, question. सांगलें, Francis 10 Silver. हा. Francis Silver, question. Speaker sir, question number 6A. पगाराच्या पटलार दवरला Speaker sir, I question whether the government is aware that the construction of cattle pass at Moita in Agasai. Speaker sir, जो आमचो नॅशनल हायवे फ्रॉम आगासाई टू बांबोली ही माझे एरियान येता अशी सांत आंद्रे मतदारसंघात आनी तेन्ना लोकांचो डिमांड आसलो आगासाई मोयता क्रॉसिंग जावपाक आनी शेतकारांचो जी दोनूय सायडीक शेतां रोवतात जे फार्मर्स आसात तांकां अंडरपास कन्स्ट्रक्शन हो कोचचो म्हूण पूण नॅशनल हायवेन आमचे लोकांचे डिमांड जावं विलेजेसाचे डिमांड मानून घेवंक ना पूण तेन्ना तेणी नॅशनल हायवेन कॅटल पास हो कॅटल पास हो कोचचो म्हूण डिमांड तांणी केलो आनी हांव मिनिस्टरा कडेन आतां मागतां हो कॅटल पास जो एक पॉयंट तुजे कडेन मागतां जे तुवें आन्सर दिवचो कॅटल पास तूं आतां कोत्ता कितलो वीथ आसा आनी हायट कितली आसा आनी दोनूय सायडीन आमकां सर्वीस रोड दिवचे म्हूण स्पीकर सर आनी एक क्वेश्चन आसा नॅशनल हायवेन 45 मिटर्स एक्वायर्ड केल्लो आसा जमीन आनी जे आमचे शेतकार आसात फ्रॉम आगासाई टू गोवा वेल्ल्या म्हजो एक डिमांड आसा विलेजेसांचो डिमांड आसा गोवा वेल्ल्याचो आनीक आगासाईंचो 45 मिटर्स केलोलो आसा 2 लेन जे 10 मिटर्स तुमी रोड कोत्तात 10 नाचो 20 मिटर्स जालो प्लस 5 मिटर्स तुवें डिवायडर घेतलो जाल्यार 25 जालो 40 मिटर्स उरलो आमकां लोकांक तुवें सर्वीस रोड दिवचो आगासाई टू गोवा वेल्ल्या कित्याक शेतकारां खातीर हे मागणी आसा सगळ्यांचे तुवें हो सर्वीस रोड दिवचो म्हूण स्पीकर सर माझे मित्र फ्रांसिस्को सिल्वेरा हांणी जो आमचो विशय जो मांडला जो सभागृहांत प्रश्न जो मांडला नॅशनल हायवे कॅटल पास आनी तेजे हांवें 2 फावटी सायड इन्स्पेक्शन केलें स्पीकर सर आनी दोनूय फावटी सायन्स इन्स्पेक्शन करता आसतना म्हाजे इंजिनियर थंय आसुल्ले जी एजन्सी DBL तेंचे ऑथॉरिटी इंजिनियर थंय आसुल्ले आनी सरपंचाक आनी माननीय MLA जाय तशें कॅटल पास म्हणले तेजी रुंदी जी आसा ती 6 मिटर आसतली आनी हायट जी आसा ती 2 मिटर आसतली आनी सर्वीस रोड जे आसा तेका आमी सर्वीस रोडाचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी सर्वीस रोड 200 मिटर तेका दिल्ले आसा
तेजी रुंदी आसतली 3.75 मिटर. फूल आगासाई टू पिल्ला फूल आगासाई टू पॅकेज 1 नॅशनल हायवेची जी येता पॅकेज 1 आनी पॅकेज 2 भितर येता तेन्ना आगासाळी भितर तेगेले आमी ती तेज्या जे फार्मर आसा तांकां आपल्या फार्मींग करपा खातीर तांकां रस्ते जाय ते खातीर तुगेलें प्रपोजल जे आसा आमी नॅशनल हायवे आनी नॅशनल हायवेचे एजन्सी आसा डिव्हिजनल कॉन्ट्रॅक्टर हेजे कडेन पावयल्ले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन तेजी कामां सुरळीत जातली. आमी म्हटलां नॅशनल हायवे 8 लेन जो आसा पॅकेज 1 पॅकेज 2 पॅकेज 3 हो 2021 जून म्हटल्यार ही कामां 4 लेन जातले आनी 8 लेन जे आसा 2021 डिसेंबर म्हटल्यार आमचे सरकार आमचे PWD नॅशनल हायवे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट आनी DBL हे काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. TN जे मागला ते कंप्लीट आमी करतले. Question is over. First debate on the table. Honorable Transport Minister Sri Bhavin Gudino. Zero over. Zero hour by Sri Rohan Khaute. Speaker sir, issue of importance for the 0 hour mentioned for the IT minister. Fear and anxiety in the minds of the people due to the failure of the government in renewing the Goa Startup Policy 2017 and IT Policy 2018. Approximately 100 startups were certified from the date of implementation of this policy. These startups have been availing direct and indirect incentives through these policies which help them sustain market despite the mega competitors. However, due to the failure in renewing these policies, the promised benefits under the policy are on a standstill. Despite a rigid IT market in Goa, there are a few IT professionals who have dared to be employed, dared to be giving employment rather than employment seekers, and therefore the government needs to take steps to promote them, which also promotes the Atmanirbhar concept of our nation. The step the government proposes to take in this regard. The Honorable MLA has said, but I'd just like to give you a little information. The startup policy expired, you're right, on 28/9/2020, but it's extended for 6 months, so it's valid up to 27th of March. The IT policy 2018 is valid for 5 years up to 2023. And just to let you know, the financial incentives which are dispersed to IT startups were 89,92,135. If there's any other information you need, I will give it to you later. Sudhin Naurikar. Vatimasha, I would like to make a zero-hour mention on the subject of urgent public importance. Apprehension in the minds of the people of Goa intending to build their dream home. So also builders community on non-availability of sand, which has halted the construction activity in the entire state, and government inaction to sort out the issue at appropriate forum. Vatimasha, हो इशू मांडपाचो इतलो उद्देश आशिल्लो की सर्वसामान्य मनीस आज जर घर बांदता जाल्यार तो घर बांदूंक शकना. 7 क्युबिक मिटर जी रेंव आसा ती आज कमीत कमी 15,000 रुपये पडटा आनी ती बी चोरून हाडटा. हें अशें कित्याक जाता हो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट, बॉर्डरी वयल्यान रेंव गोंयांत येता मान्य, ती तुमी परमीट करा, सारकी परमीट करा, ती येवपाकूच जायना जाल्यार आनी त्रास जातलो. पूण गोंयच्या लोकांची जी रोजी रोटी आसा त्यांची परिस्थिती कितें? सावथ गोंयाची, त्यानंतर फूल पेडणे तालुका आसा, आमचो फोंडा तालुका आसा, धारबांदोडा तालुका आसा, हांगा रेंव भरपूर मोठ्या प्रमाणात काडटाले आनी कोणूच हाजेर सिरियसली हो इश्यू घेना. आज 6,000ची रेंव 15,000नी पडटा आनी त्या खातीर कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा. स्टिलाक जर म्हाका दिसता इट इज हायेस्ट लेवला पावला स्टील. कालूच युनियन मिनिस्टर बाब नितीनजी गडकरीन म्हटलां की स्टिला खातीर आमकां आनी कितें तरी पळोवचें पडटलें म्हणून. त्यानंतर सिमेंट 400 रुपये वयर पावले. सर्वसामान्य मनशान घर कशें बांदपाचो हो प्रश्न आज प्रलंबीत आसा आनी सरकारान हाजे कडेन योग्य दृश्टिकोनातून पळोवचें, ताचेर उपाय सोदचे आनी हे बेगिनात बेगीन करून जे कोण रेंवकार आसा तांकां आनी भायले रेंवकारां गोंयांत हाडनाका.
नाजाल्यार नासिकांक बी जशें जाता पळय तशी परिस्थिती गोंयांत जातली. कारण नासिकांत दर म्हयन्याक एक खून जाता ह्या रेवेन्यूच्या भानगडीक लागून. सो हे सगळ्यो गोश्टी कंट्रोल जर करतले आसत जाल्यार सरकारान योग्य निर्णय घेवपाची आवश्यकता आसा. स्पीकर सर, फक्त तांच्यांनी कन्सर्न रेज केला, 0 आवर मेन्शन आसा, बट सँडाचो विशय तेंच्यांनी मांडला. गोंयांतले कितलेशेच NGOs तांचेर केसी घालीत आसा. हे मॅटर हायकोर्टाक आसा. आमचे CS आनी बाकी सगळ्यांचेर स्ट्रिक्चर मारला हायकोर्टान. हो विशय आसा. त्या खातीर आत्तां ह्या विशयाचेर आनी कांयच उलयना. स्वाती मातशें दुसरो विशय म्हणटा आसतना ऑफकोर्स दीस डज नॉट कम अंडर यू, पूण तरी आसतना आमचें कर्तव्य आसा हें तुमच्या मुखार दवरून लोकांक जागृताय निर्माण करपाची. Fear and apprehension in the minds of the people about deteriorating condition of the world famous Basilica of Bom Jesus at Old Goa due to unattended timely rehabilitation and repairs by the authority, which has caused great risk to the structure, and the timely measures government intends to take to restore the historic monument for future generation. स्वाती मातशें 1510 सालांत पोर्तुगीज गोंयांत आयले आनी त्या नंतर ही सगळी स्ट्रक्चरां एक बांदत गेले आनी ही बांदता आसतना ताजें मेंटेनन्स ज्या तरेन तें मुखार वचपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना आनी त्या खातीर ही स्ट्रक्चरां वेगवेगळ्या तरेन उबीं आसा. ताजें हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स दवरून ही सांबाळपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर जरी सुद्दां हें आयलें आसात, आमचें कर्तव्य आसा तें पळोवपाचें. त्या खातीर तुमी तें पळोवचें आनी मातशें सारकें करचें. माननीय सदस्यांनी म्हणलें आसा की बसिलिका ऑफ बॉम जेजस हे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट हे तुमकां खबर आसा आनी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजे ASIच्या अंडर येता. पूण तरी देखून जेन्ना हे लिकेज जावपाक लागली आनी आमकां नदरेक जेन्ना येयले तेन्ना खूब मुख्यमंत्र्यान थंय विजीट केल्ली, हांवें थंय विजीट केल्ली आनी ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणजे लॉकडावनाच्या टायमाक तो कॉन्ट्रॅक्टर तो हैदराबादचो आसले कारणान तो लोक घेवन गेल्लो. पूण आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें की मे पर्यंत तूं काम कंप्लीट करपाक जाय म्हणून आनी तेणी तें काम कंप्लीट केलें बी. ताजे उपरांत आमी एक कमिटी काडली जाचो चेअरमॅन CMान कमिटी काडली आसा, द ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज एरिया कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी ताज्या अंडर आमी सगळे म्हणजे CM चेअरमॅन आसा, हांव वायस चेअरमॅन आसा, मागीर CS आसा चीफ सेक्रेटरी, TCP, PWD, ASI, टुरिजम, पुलीस आनी चर्च ऑथॉरिटीज हेंची सगळ्यांची एक कमिटी काडल्या जेणे करून फुडारा असली हें जावपाक जायना की ASIच्या अंडर जेन्ना कितें येता तेन्ना स्टेट आर्कोलॉजी अंडर ना खरें पूण असलो प्रॉब्लेम जावपाक जायना हेजे खातीर मॉनिटर करपा खातीर कमिटी काडल्या. CM चेअरमॅन आसा पण हेजे फुडें हो त्रास केन्ना जावचो ना हे आमी केअर घेतलें आसा, काम कंप्लीट केल्लें आसा. स्वाती मातशें आनी एक इश्यू हांव मातसो नोट करपाक सोदतां. हे जे 300 मीटर विदीन द विसिनिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स मे बी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फोंड्या आसूं ओल्ड गोवा आसूं थंय घरां बांदपाक दिना. सर्वसामान्य मनशाची घरां 200 वर्सां पयलींची आसा आनी तांकां ग्रावंड +1 बांदपाक दिना आनी ते पयलीं 100 मिटराचेर आशिल्ले, पयलीं विदीन 100 मिटर्स आशिल्ले. ते कितें तरी करा ताजेर. मदीं आमी मुखार व्हेल्ले न्हय जालें ना. पांडुरंग मडकेकर. स्पीकर सर, खाजन लँड हो एक अत्यंत महत्वाचो विशय. ह्या विशयाचेर म्हाका याद जाता ज्या वेळार विष्णू वाघ आमदार आशिल्लो त्या वेळार त्याने ह्याच सभागृहांत एक रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें. तें म्हटल्यार खाजन लँड प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन करून घेवचें. आज खाजन लँड तशी सामकी कमी जाल्ली आसा. फक्त आल्फा डोंगजो हे खाजन लँड जे मडकय सुरू जाता ते हांगा सांतांद्रे पासून कंटिन्यू जाता आनी त्याच बरोबर आजोची, मंडूर, पिलार, करमळी हे सगळे गांव हे खाजनाच्या सगळे टचिंग अशें आसा. ह्या भागांनी जे लोक रावतात ते लोक
सगळे ह्या खाजनाचेर डिपेंड आसा आनी अलीकडेच ह्या 10 वर्सांक ही खाजन लँड हे म्हाका दिसता खाजन लँड उरचें ना कारण हे खाजन लँडान शेतां पिकोवच्या पेक्षा नुस्तें जास्तीत जास्त कशें पिकयतले हे ज्यो कमिटीज आसा बर्ड्स प्रोटेक्शन कमिटीज हे पळयतात आनी जी शेतां आसा ती जास्तीत जास्त दीस बुडोवन दवरपाचो प्रकार करता ताका लागून शेतकाऱ्यांक शेतां रोग मेळना आनी ह्या हाका ह्यो ज्यो कमिटीज आसता त्यो आनी हे जे मानशेची पावणी व्हरपी आसा ते एक जाता आनीक लोकांचें नुकसान करतात लोकांची शेतां पिकोवपाक दिना जास्तीत जास्त दीस ही शेतां बुडोवन दवरपाचो प्रकार चल्ला आनी मामलेदार ह्या गोश्टीचेर अजिबात लक्ष दिना कारण ह्या शेतांच्यो ज्यो कमिटी आसता त्या शेताची कमिटी आनी हे मनशेची पावणी व्हरपी हे दोनूय फितूर जातात तशेंच मामलेदाराकूय बी ते आपले भितर फितूर करून घेता किंवा एखादी वेळ कितें ताका पावोवपाचें आसा तें पावयत आसतले आनीक ज्या वेळार शेतांनी उदक सोडपाचें बंद करूंक जाय त्या वेळार ते उदक सोडपाचें बंद करनासतना उदक सोडीत रावता आनी शेतां वर्साचे 12 म्हयने बुडलेलींच आसता थंयसर कंट्रोल उरोंक जाय अशें म्हाका दिसता हालींच एक 2 खाजनांतल्यो कमिटी लोक येवन म्हाका मेळ्ळे की ती कमिटी जी आसा ती कितकीशींच वर्सां तीच कमिटी तेच लोक आसता ती कमिटी डिजॉल्व करून थंयसर नवी कमिटी इलेक्शन घेवन काडची ह्या खातीर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले आनी आमी तेच्या नंतर मिनिस्टराकूय मेळ्ळे ही कमिटी डिजॉल्व करून नवी कमिटी इलेक्शन काडपाक करचें इलेक्शन करचें मिनिस्टरान तेजेर व्हडलेशें लक्ष दिलें ना त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टरा कडेन ह्या हेजेर सारकी चवकशी करची आनी वर्सान वर्स त्या सगळे खाजन लँडाच्यो ज्यो कमिटी आसा बॉन्ड्स कमिटी तेजी वर्सान वर्स इलेक्शन जावचें मिनिस्टर नोट कर मिनिस्टर एकूच ना म्हजें कॉलिंग अटेंशन आसा हेचेर तें कितें जालें बंद कन्स्ट्रक्शन ऑफ बंद झिरो ओवर मेन्शन स्पीकर सर तो विशय नाले एकूच घेया न्ही नेक्स्ट तर आमचे मान्य मेंबर ऑफ दीस हावस खाशा येयल्या आनी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू हांव थोडोसो टायम घेता स्पीकर ह्या हावसाचो तेन्ना हो खजान लँडाचो इतिहास खूब लांब आहा पूण हांव थोडी नदरी हाडपाक शकता हावसाच्या गोवा हॅज अ बांड in a length of 1,200 which protects 13,000 hectares square meter and जेन्ना agriculture department हे बांद protect करता through soil conservation department and ते under tenancy act of 1964 it was notified and handed over to the Komdad आणि मग त्या उपरांत आमी कितें केलें tenant association form केलें speaker sir and tenant association failed पडले to protect and repair those bonds. But आमी water resource म्हणून आतां department, if Mamledar recommends to us, if the work is of major magnitude, व्हडलें काम जाल्यार if Mamledar recommends, then we can take up. ना जाल्यार soil conservation divisionan हें काम घेवपाक जाता. आनी हांव honorable आमदाराक assurance दिता की this is very important issue which has brought in the house. We, water resource department, agriculture department and revenue department has to take a holistic view on this. Speaker sir,
मिनिस्टराक खऱ्यांनीच एप्रिशिएट करता. हे जे खाजनाचो एक भाग आसा थंयसर जवळ जवळ 5 किलोमिटर 5 to 6 crores स्पेंड करून मिनिस्टरान तो एक बऱ्यापैकी बंड बांदलेलो आसा. आनी त्याच भशेन होय बी बंड बांदचो ह्या खातीर आमी प्रपोजल दिल्लें आसा. बेगींतले बेगीन कन्सिडर करून बंड पयलींचो टॅक्नॉलॉजी वापरून बंड बांदलेलो आसा. टॅक्नॉलॉजीचेर हो नवो बॉन्ड्स आमी बांदपा खातीर रिक्वेस्ट केल्ली आसा. कन्सिडर करची. ओके. स्पीकर सर, झिरो आवर मेन्शन बानाचेर आसा. आमचे झिरो आवर मेन्शन बानाचेर आसात. कॉलिंग एटेन्शन आमी भाग घेतिल्लो आसा. आज बाब मडकेकारान घेतला बरी गोष्ट आसा, बट बाब फिलीप नॅरी जे रिप्लाय करता इफ वॉटर रिसोर्सीस बांद ताजे अंडर येता, पयलो प्रश्न येता. रिपेर करपाक सॉयल कन्जर्वेशन आसा, ताज्या अंडर येता, कोणे रिप्लाय करपाची. तिसरे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मॅनेज करता टेनंट असोसिएशन विच कम्स अंडर द एक्ट ऑफ द जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताणे रिप्लाय करपाची कोणे. तिसरो हो आमचोय आसा, व्हेरी हॉट टॉपिक. आयदर चीफ मिनिस्टर हॅज टू आन्सर and give us the assurance and give us time for discussion on the joint calling attention that we have put. हो ताणे घेतला ताज्या पुरतो एकूच मिनिट ताज्या पुरतो ताणे घेतला. वी एप्रिशिएट. लेट हिम रिप्लाय. पण आमकां आमचे हो विशय जो आसा तो सेक्रेटरी लेजिस्लेचरान तुमी आमकां हो डिस्कस करपाक फाल्यां तरी दिवचो, कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. कित्याक आत्मनिर्भर गोंय करतले जाल्यार शेतां सांबाळपा जाय, आनी शेतां सांबाळटले जाल्यार बांद सांबाळपा जाय, आनी बांद सांबाळटले जाल्यार तुमी तिनूय डिपार्टमेंटांनी काम करचें पडटा. ओके. स्पीकर सर, ताणें आतां MLA विचारलेलो म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टर सांगला, बट दिस इज अ कन्सर्न विथ द वेरियस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, आपले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड WRD डिपार्टमेंट. सो वील टेक दॅट. हय, CRZD लागता. सो दॅट ऑफ कॉलिंग एटेन्शन फाल्यां घेवपाक काय हरकत ना, ताचेर डिस्कशन करून आन्सर करता. जॉईन करताय. झिरो आवर विजय सरदेसाय. विजय सरदेसाय. तू यो फाल्यां. During the COVID-19 pandemic, the journalist fraternity got badly hit in Goa. More than 100 working journalists and non-working journalists have lost their jobs. Others have deduction in salary ranging from 20 to 60%. The steps the government intends to take in this regard. Speaker sir, मुख्यमंत्र्याचे ह्या दिसांनी फोटो बरे येता पेपरार फोटो घालपी लोक तांची सॅलरी अर्द जाल्ली आहा. सगळें ऑनलायन जालां. आमचे फोटो आमचे बरे येतात, तांचे तुमी कितें करतात बी काय तांकां सोडले? इतलोच प्रश्न स्पीकर सर. स्पीकर सर, पॅन्डेमिकान म्हणजे पत्रकार मित्रांची सॅलरी डिडक्ट केला, तांकां काडून उडयल्या. तेय म्हाजे कडेन आयिल्ले, तांच्यांनी म्हाका निवेदन दिलां. तेच्याच बरोबर इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रायवेट सेक्टर खूब जाणांक हो फरक पडला. हाजे आमकां कन्सर्न आसा. हांव पत्रकारां कडेन एकदां उलोवन तांचो एक कितें तरी मॉडेलिटीज ठरोवपाचो चल्ला. म्हणजे आमी डायरेक्टली एकाच सेक्शनाक मदत करूंक शकता अशें ना, पण तांच्यांनी पेन्शन स्किमीचेर आनी 2-3 विशय म्हाज्या कडेन मांडलेले. तांचे एसोसिएशन म्हाज्या कडेन आयल्या, तांच्यांनी निवेदनूय दिलां. ताचेर कितें तरी जर सोल्युशन काडून ताका कशा पद्दतीन मदत करता शक्य. टायम बाउंड मातशें कर. कशें जालें मग? Because sir, fear and anxiety in the people of Meravali constituency regarding health department not clearing mediclaim more than 4 years. In my constituency, there is a girl called Tracy Fernandez. She had been operated for kidney cadaver transplant on 03/08/14. Since kidney cadaver transplant was not available in Goa, she had to undergo the transplant in Mumbai. I want to know from the department as to when will department clear her medical claim. Noted the 0 hour mention made by Honorable Churchill Arimao, Honorable MLA Churchill Arimao. I will give him a detailed reply separately in writing from the department and send it to him. Speaker sir, एक सीरियस केसी हाल्या ते चेडू
मोस्ट न्हू फुडें ती मातशें पावय. दितलो तो जालें नेक्स्ट कोणाचे कोणाचे एक 0 ओवर आनी आहा न्हू रे. अरे हांवें 10 घायनाय दोनूय न्ही. Sir, fear and anxiety the people of Bengal constituency regarding diverting of water by Hotel Mahindra in Warka village. It was come to my notice that Hotel Mahindra has installed an illegal water pipeline to divert water. I request the department to give me an answer. If they were aware of this, if yes, then what action will the department taken? Dolai. Bottle, बराच कोणास रे आम्ही ओपन सारखे आम्ही काय केलं Noted. Speaker sir, noted. लास्ट noted मला किती I would like to make a mention to the following matter. Anxiety and fear in the minds of people due to construction, development of illegal plots in survey number 150 in village Verna. The village panchayat of Verna has issued trade establishment license by reference number 985/1819 dated 29/08/18 for running business for tree plantation nursery in survey number 150 village Verna. Illegal activities by developing plots has been carried out in survey number 150 in Verna. Action the government intends to stop the illegal activities in survey number 150. Speaker sir, last assembly ko ayo issue raise kello. Around 30 to 40,000 square meter land inga 100 square meter aje plot kelle ay. And teje am objection dilo ha. Tene ata road kelle ani TCP ko conversion apply kelle ha. आटी पंचायतान आनी TCP आमथिंग इन्स्पेक्शन केला आनी थिंग सगळे इलिगलिटी आहाय. म्हाका जाण जावपा जाय गव्हर्मेंटान ताका कितें परमिशन दिला TCP क्लियरन्स दिला. So the above survey number, Honorable MLA, the above survey number was inspected today at 8:30 with the Talati and the Circle Inspector of the office. Checklist of the above matters already filed with the Deputy Collector and SDO of Sunset, and further action will be taken under Section 33 of LRC. So today morning was the inspection at 8:30. I'll hand over the report to you. Speaker sir, I want to make this statement. आज आमच्या हावजातले माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे हांचो 22वा वाडदिवस. त्यांचे ह्या हावजात तांकां 50 वर्सां कंटिन्युअसली पुराय जाता. ह्या पुराय हावजाच्या वतीन समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांकां हा हावजाच्यो वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांकां अजुनूय दीर्घ आयुश्य लाभूं आनी अजुनूय बी फुडल्या टायमाक त्या हावजान आसूं अशें देवा लागीं मागता. देव बरें करूं. Speaker sir, I join the Honorable Chief Minister in congratulating Sri Pratap Singh Rane, who had been part of our group. He is completing 50 years in 2022, actually. He's the only, I think, MLA who is continuously winning from that area. So I wish him all the success. बर्थडे विशीस दिल्यार आमचे जे ज्येष्ठ नेते ह्या सभागृहांतले श्रीयुत प्रतापसिंग रावजी राणे आणि जवळजवळ 16 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें. तांचो आज 82वो वाडदीस तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आमचे सगळे. बरो तुझ्याक लोवल मरे कितले जावले आम पाटी बाजूला यारे तोले तोले आम्हाला उलयता. हे जे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आला Just wishes. It is not a motion. Wishes. Statement. No motion. हाचेर हांव उलोवपाक सोदतां. बाब प्रताप सिंग रावजी राणे फाटल्या 50 वर्सांक जे कार्य जो वावर केला
न्हय फकत गोंयचे मोडार पूण तांच्या जिवितांत इट्स अ प्राऊड हिस्ट्री ऑफ गोवा, गोवा's डेव्हलपमेंट एंड गोवा's प्रोग्रेस. एक एक जें काम जें केलां तें सांगूंक गेलें जाल्यार भरपूर टायम वतलो. आयज जरी तर ह्या दिसाक आमची एक इच्छा आसली की तो आमचे बराबरीन आसचो म्हूण बिकॉज ऑफ हिज सिकनेस ही कुड नॉट अटेंड. इनफॅक्ट काल हांव उलयल्लो, ही टोल्ड मी आय विल कम ऑन फ्रायडे म्हणून. आय सेड कम टुडे. Yesterday I had phoned him. So I wish him good health. That's very, very important. Thank you. I wish him happiness. And I wish him all the best. May he continue in future to guide the destiny of the people and of the state. Thank you. सर, मुखेलमंत्र्यान जे प्रताप सिंग राणेचे बर्थडे दिसाक आयज विश केला तेजेर म्हजो सपोर्ट. कित्याक ह्या हावजांत म्हाका दिसता 50 वर्सां माय ताणें काडल्या. देवाक तरी जाय जाल्यार आनीकूय कडेन येवपाक शकता तो, सांगूं जायना. देवाक तरी जाय जाल्यार आनी एक फावटी जिखतलो तो, आनी पावट बसल्यार जिखतलो तो, सांगपाक जायना न्हू. कित्याक जिखपा प्रश्न ना तेगेलो, पूण ताकद मातसो आसपाक जाय तेका, ताकद आहा तेका. पूण हें कोवीड पळय आहा तें मातशें हालयता मनशाक. म्हाकाय बरो हालयता पूण प्रॉब्लेम कांय ना. पूण हांव मागतां तेका देवान आमगेलें कितें आहा आतां, आमगेलें कितें आहा आतां 120 वर्सां वयर मनीस कोण उरना, पूण देवान तेका 115 वर्सां तरी दवरल्या पूण मागता इतलेंच. माननीय श्री प्रताप सिंग हांकां वाडदिसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. एक आदर्श राजकारणी म्हणून तांचो सदींच उल्लेख केलो वयता. तांचो आदर्श घेवचो अशें हें व्यक्तिमत्व. परत तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. Papers to be laid on table. Orders to be laid by Milind Naik. Speaker sir, I lay on the table ordinance shown against my name in today's order. Papers to be laid on the table. Mavin Gudino. Rish Cabral. Milind Naik. Speaker sir, I lay on the table the papers showed against my name in today's order. Dinesh Cabral. So I lay on the table the papers shown against my name in today's order. So Michael Lobo. Speaker sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Postpone calling attention by Ravi Naik. उलोवंक ना काय आन्सर करता पयलो आन्सर करता. Speaker sir, काल आमच्या कलिगान एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें, तेचेर उत्तर दिवपाक उबो आहा. एक the Goa State Scheduled Caste and Other Backward Classes Finance and Development Corporation Limited is implementing a scheme under which loan is provided to persons belonging to OBC community for various incoming generating activities such as agriculture and allied activities, small businesses, artisans and traditional occupants and transport sector. The Goa State Scheduled Caste and Other Backward Classes Finance and Development Corporation Limited is working as a state channelizing agency for disbursement of loan obtained by Apex Corporation with the National OBC Development and Finance Corporation Limited. The Government of India, New Delhi, with a simple interest ranging from 3% to 5% for small employment purposes. The state corporation has to repay the loan to Apex Corporation in quarterly installments. The applicant applying for the loan should be a resident of Goa in the age group of 18 to 55 years. Annual family income should be less than 3 lakhs. The applicant has to give 2 guarantors, of which one of the guarantors should be employee of government or semi-government. The state corporation is
sanctioning loan to OBC at a simple rate interest ranging from 6 to 8% per annum. The amount of loan disbursed by the state, scheduled state, caste and other backward classes finance and development corporation limited is outstanding to the tune of 12.08 crores from 594 beneficiaries. At present, 466 beneficiaries have defaulted in repaying loan installments during COVID-19 period of an amount of rupees 5.6. Time. Under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business, I move motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 15 minutes. Those in favor may say aye. Those who may say no, the ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 15 minutes. At present, 466 beneficiaries have defaulted in repaying loan installments during COVID-19 period for an amount of rupees 5.67 crores. 67 beneficiaries have stopped repaying loan installments. These cases have been referred to DRO for recovery for an amount of rupees 2 crores. During last 3 years, from 17-18 to date, the Goa State Scheduled Caste and Other Backward Classes Finance Development Corporation Limited has sanctioned loan amount of rupees 5 crores to 70 beneficiaries of, for business purposes. The state corporation has recently forwarded 7 proposals to Apex Corporation for getting loan amount of rupees 50 lakhs, and upon approval of Apex Corporation, the same will be disbursed to the beneficiaries. There are no pending proposals with the state corporation for sanction of the loan. Ravi Yeah. Speaker sir, आता last 2017, 18, 19 आता 20 ह्या वर्साक तुम्ही जी ऍप्लिकेशनां पेंडिंग फॉर डिस्पोजल आनी तुम्ही नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जे आसात ते लास्ट 17 to 20 127 हे जे बेनिफिशरीज SC OBC कॉर्पोरेशन हे श्रीमंता खातीर काय गरिबा खातीर हे कॉर्पोरेशन एक वेळ तांचे कडेन हे जायना इन्स्टॉलमेंट भरपा जायना एकदां तांकां लोन दुसरे कडेन दिनात अशे वेळार जे कोण नेवय पासून तर येवपाचे आसा हे बेनिफिटा लागून टोटल 21 कम्युनिटी OBCच्यो आनी एक SC यांची बेनिफीट तुम्ही पळयता काय लाखांनी लोक आसात आनी तुम्ही लोन कितले लोकांक दिला आनी कितले जस्ट एप्लिकेशन पळय आसा तुमचे कडेन चड कांयच ना म्हणून अशे वेळार तुम्ही हे लोकांक ते तुम्ही जे लोन घेवचो ना म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट दवरला तेणी लोन घेवचो ना म्हणून कित्याक गव्हर्मेंट सर्वंट शेवटी रावना पण तुम्ही हे मुद्दम दवरला काय कितें हे सरकारान मुद्दम दवरला की हे लोकांनी कांयच लोन किंवा बेनिफीट घेवची न्हू कितें बाबा तेंचो धंदो करचो न्हू जावं रिक्षा मोटर कितें बाकीचें कितें हे गरीब लोक सगळे म्हणजे गरीब लोकांक लागून तुमी हे कॉर्पोरेशन केल्लें आसा म्हणजे हे गरीब लोकांना कॉर्पोरेशन केलें तांकां बेनिफीट जायना लाखांनी लोक लाखांनी टोटल तुमी जे आसा वन टायम सेटलमेंट करिना वन टायम जे सेटलमेंट आसा हॅलो तुम्ही जे OBC खातीर आतां जर तेणी कितें धंदो सुरू करचो असं म्हणून गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन आसा जाल्यार ते गव्हर्मेंट सर्वंट जे शेवटी दवरला एक तो काडचो आनी वन टायम सेटलमेंट जाता जाल्यार खुबशे गरीब लोक आसा तेजे कडेन जायना वन टायम सेटलमेंट कितें घे आनी मोकळें करा डिमांड कितें सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे येता म्हणटा तुमी स्टेट गव्हर्मेंट पयशे लोकांचेच पयशे येले लोकांचेच पयशे पब्लिकाचेच पयशे पब्लिकाक ते दिवपाचे आसता कामा धंद्याक आनी हे तुमी जाणा आतां की ह्या कोविड ह्या 10 म्हयन्यां 12 म्हयन्यांत जे लोकां कडेन कांयच ना
जावं रिक्षा जावं आनी कितें कसलोच धंदो ना, रिक्षा ना, मोटरसायकल ना, कांय ना धंदो. म्हणून अशे वेळार ते 3 to 6%. 3% or 6%. तुमी जर हें करतात To 6%. आम्ही त्यांना दिता. Annual, उलय. सगळे जाण उलयतले जे तुम्ही आफ्टर लंच करचें पडटलें. ताका उलोवन आतां 4-5 जाण 4-5 जाण उलोवपाक 4-5 जाण उलोवपाक सोदता. कितले मिनटां गेला? कितली वाडयले? 15 मिनटां वाडयले. नंबर 1 हे सोपया. बाकीचे डिपार्टमेंट आसा. फॉर एक्झाम्पल ईडीसी आसा. ईडीसी तुम्ही 2% लोन दिता. हांगा 3 आणि 5%. स्पीकर सर हांव फक्त एकूच सांगता हे ओबीसी नाल्यार हांव उलया तुमी हे ओबीसी कॉर्पोरेशन रिलेटेड आसा तशें आसत जाल्यार मागीर एसटी येतले परत ईडीसी येतले त्या हांव उलयतां स्पेसिफीक टू दॅट. हांव तेच उलयतां. ईडीसी डिपार्टमेंटान 2% लोन आसा. एसटी डिपार्टमेंटाचो आसा. तातूंत क्रायटेरिया कितें आसा हो म्हजो प्रश्न. वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर दॅट कॉर्पोरेशन्स? ईडीसी आसूं किंवा हेका. आनी हांगाच हें कित्याक दुसरी गजाल 3 to 5% लोन मेळटा म्हणटा ते. आज कालचो जो स्टॉक घेतला तुमी आन्सर दिला म्हाका आजच्या क्वेशनाक 5.71% इंट्रस्टान तुमी स्टॉक घेतला. स्टॉक म्हणजे कळ्ळें न्ही स्टॉक सिक्युरिटीज. आजच्या आन्सरां आसा तुमच्या 5.7% जेन्ना तुमी स्टॉक घेता तेन्ना हो रेट 5 to 7% कित्याक हो दुसरो प्रश्न आसा म्हजो. 4.5% फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोन घेता HDFC बँके कडच्यान 57,000 कोटी. आनी ह्या बारीक लोकांक 6%, 5% कित्याक हो म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. तिसरो गव्हर्मेंट सर्वंट गॅरंटर आसचो अशें तातूंत म्हटलां काय कितें? तुमी केलां काय तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवान केलां? हे म्हजो प्रश्न. एकदम शॉर्टकट पळयात ओबीसी कम्युनिटी म्हणजे जशे ह्या गोंयांत आमचे 21 आसात गरीब लोक आसात आनी ह्या गरीब लोकांक खंय तरी फायदो जावचो. कारण गरीब असल्या कारण कदाचित हांव म्हणूं शकता गव्हर्मेंट नोकरी तांकां मेळना आनी नोकरी ना म्हणटकच खंय तरी धंद्याक जर गेलो जाल्यार हांगा म्हणजे लोन घेवपाक कंडिशन जे आहा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसपाक जाय. एक गव्हर्मेंट नोकरी ना आनी नोकरी नासल्या कारणान स्वताचो धंदो करपाक जर गेले जाल्यार कंडिशन म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट कंपल्सरी श्युरिटी जाय हे फुलफील जायना. म्हाका दिसता सरकाराक एक मागणी आहा की तेजे बद्दल कितें तरी तेंच्यांनी प्रोविजन करचें. आनी एक लक्षांत हाडून दिता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेअर तांच्यांनी वाचताना म्हटलें की एकय केस पेंडींग ना. म्हाका दिसता तांच्यांनी डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी करची. कारण म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जवळ जवळ 25 एप्लिकेशनां पेंडींग आहात. तांणी ते पळोवचें आनी इतलेंच मागता जास्तीत जास्त ह्या गरीब लोकांक धंदो करपाक जसो ते करूं शकता तसो फायदो कशे घेतले हाचो विचार करचो. आनी जो क्लॉज जो आसा कंडिशन जे आसा कंपल्सरी गव्हर्मेंट सर्वंट श्युरिटी म्हूण जाय त्याच्या बद्दल कितें तरी दुसरे प्रोविजन करचे. थँक्यू स्पीकर सर. सर कॉर्पोरेशन जेन्ना म्हणटा आमी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करपाच्या फाटल्यान उद्देश कितें आसता तर ते सेक्शन तांकां फेलिसिटेट म्हणजे हें करपाक धंदो करपाक जावं घर बांदपाक जर तांकां जाय जाल्यार हावज रिपेराक जर जाय जाल्यार पयशे तांकां इजिली अवेल जावचे. आनी ओबीसी म्हणना फुडें सादारणपणे लोक पयले पळयता ओबीसी कॉर्पोरेशना कडेन. ओबीसी कॉर्पोरेशना कडल्यान आमकां कितें मदत मेळूंक शकता ह्या आशेन जेन्ना कॉर्पोरेशना कडेन वयता तेन्ना थंयसर जाय तसो सपोर्ट हांव पळयता विष्णू वाघ आसता तेन्नाच्यान कितल्या जाणांक डायरेक्ट करता आमी पण थंयच्यान जाय ती मदत थंयच्यान मेळना. ताका लागून जाय तो बदल नेसेसरी कितें बदल जाय पळय मंत्र्या कडेन मागता की हो घडोवन हाडचो ह्या हितून. आतां 2017 ते 2020 पर्यंत टोटली 117 लोन एप्लिकेशनां तेंचे कडेन गेल्ली आसा आनी 117 लोन एप्लिकेशनां अवेल जाल्ली आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान कॉर्पोरेशना कडल्यान.
आणि गव्हर्मेंटाचो जाय तसो सपोर्ट ना. आतां तांकां म्हाका कळून चुकला की 1 crore तांकां एन्युअल फंड गव्हर्मेंटा कडेन वयता. हितूनचे 50 लाख जशे बाकी एसटी कॉर्पोरेशनाक वयता, बाकी हाका वयता तशे 2 लाख तांकां हावज रिपेराक लागून तांकां ग्रांट दिलो वयता. आनी उरलेले 50 लाख सॅलरीक म्हणून वयता. आतां हे सॅलरीक 50 लाख तांकां पुरे जायना. दे हॅव टू जनरेट मोर फंड्स आनी जे लोन्स डिस्बर्समेंट लोन्स आसता आणि या लोन्साच्या माध्यमांतल्यान 3% तांकां वयल्यान 3 to 5% जशें मंत्र्यान म्हटलां. दे हॅव टू चार्ज 3 or 4-5% मोर ऑन द लोन टू रिकवर फॉर द सॅलरी ऑफ द स्टाफ. आणि जेन्ना स्टाफाची सॅलरी घालपाक वयता पळय तेन्ना थोडेशे आउटस्टँडींग लोन्स रिपेमेंट लोन जायना. म्हाका म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अरावंड 12 कोटीची आउटस्टँडींग आसा, रिकवरी जावपाची आसा. तितूनचे 2 कोटी जशें मंत्र्यान म्हटलां एनपी आसा. जे लोन थकबाकी जाल्ली आसा ते लोन पयशे आउटस्टँडिंग 12 हय 2 कोटी. आतां हे 2 कोटीक लागून ते ओबीसी कॉर्पोरेशन मागता. तशेंच 2 कोटीचे ओटीएस स्किम्स कितें तरी दिवन ते 2 कोटी परत हाडचे. आउटस्टँडिंग 12 हा 12 कोटी आउटस्टँडिंग आसा आणि 2 कोटी सामकी येवपाचेच बंद जाल्या. बंद जाले. ते कोण फारीक सुद्दां करता थंय. तांकां ते पयशे कशे हाडपाचे. जशे इलेक्ट्रिसिटीचे आसा पळय आतां हे केल्या स्कीम काडल्या पयशे परत येवपाक लागून एरियस माफ करता. तशेंच म्हाका दिसता ह्या स्किमीन गव्हर्मेंटान ओटीएस स्कीम तांकां लागू करून दिवची. आनी ते ओटीएस स्किमीच्या अंडर जे 2 कोटी सामके येवपाचेच बंद जाले कोण रिपेमेंटूच करना तांकां परत थंयसर हाडचे. आनी ही म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन म्हणना फुडें एक सर्वसामान्य कोण आसा पळय धंदो करूंक सोदता तांकां थंयसर थंय येवचें तांकां लोकांनी तांकां आपोवचें अशें म्हाका दिसता ते कॉर्पोरेशन जावंक जाय ओबीसी कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर ते बँकींग जे पयशे दवरल्यात एफडी 2 कोटी जवळ 2.5-3 कोटी जे बँकींग दवरल्यात ते मुद्दम ते बँकींग उरपाक बँकींग कितें इंट्रस्ट मेळटा तुमकां बरें आसा. पूण तेच बरोबर ते लोन एडवान्स कित्याक करिना? कित्याक ते गव्हर्मेंट तांकां ते एफडी करपाक दवरता? युको बँकीक पयशे आसा, कॉर्पोरेशन बँकीक पयशे आसा. हे जे डेपोजीट पळय हांगसर एफडी दवरल्या कित्याक? लोकांक दिया मरे ते. आनी हो गव्हर्मेंट सर्वंट आतां काडान दिया लोकांक बेनिफीट जावनी. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन माननीय आमदार बाब रवी नाईक हांच्यांनी रेज केला तेजेर सगळे जाण उलयले. हो कन्सर्न आसा. म्हाज्याय कडेन काल म्हाका निवेदन दिवपाकूय आयिल्लें. ओबीसी कॉर्पोरेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 3% पयशे मेळटा आनी 6% आमी दिता. अप टू 6%. ओके, वेरियस आजुनी कॅटेगरी भितर बाकीच्या हितून हांव वचना. फक्त स्पीकर सर इतकेंच सांगता, एक जुनी लोन्स आसा तेंच्यांनी खूब पयलींची 22 सन बट इट इज खूब 21 काय 22 सनाची खूब जुनी लोन आसा. खूब पयलीं घेतलेली. ती आतां सिनियर सिटीजन जाले. खूब पयलींची लिमिटेड टिक्क्या पुरती आसा. त्यांच्या खातीर एक 1 time सेटलमेंट फॉर पर्टिक्युलरली फॉर दॅट पर्सन तितक्याच पुरते. इट इज नॉट फॉर द एंटायर स्कीम. फॉर पर्टिक्युलरली फॉर त्याच लोकां खातीर एक 1 time सेटलमेंट स्कीम हाजो विचार ताजे प्रपोजल त्या बोर्डान जे रेजोल्युशन घेतला आनी बोर्डान रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन धाडला तांच्या खातीरच 1 time सेटलमेंटाची स्कीम गव्हर्मेंट विचार दिन आसा. तो सेटल करपाचो आमी विशय पळयता. दॅट इज द वन थिंग. सेकंड, तांचें म्हणणें गव्हर्मेंट सर्वंट तुमी काडून उडया बट फाल्यां सकाळी रिपेमेंट जो आसा पळय न्ही वो रिपेमेंट जायना आनी आमी गव्हर्मेंट सर्वंट जर काडून उडयलो जाल्यार रिपेमेंट जावचोच ना. ताका अल्टरनेटीव म्हणून एखाद्या वेळी तेंच्यांनी तिकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करची पडटली. कारण शेवटी आफ्टर ऑल आमकांय पयशे जे आमी घेता 3% ते रिपेमेंट करचे पडटा. आमकां परत रिपेमेंट करचे पडटा. आनी ऐका सांगता हांव PLRाचेर एकूच मिनिट म्हजें आसूं न्ही. PLRाचेर PLR म्हणजे प्रायम लँडींग रेट. आतां प्रायम लँडींग रेट ना बँकेक कळ्ळें. आतां ताजेर एट द मोस्ट यू कॅन चार्ज 1.5. तुमकां 3% जर लोन मेळटा आसत यू हॅव टू एड 1.5 न्ही नॉट 3%. मातशें तुमी लक्षांत घ्यायला कित्याक उलया तुमी. दुसरी गजाल तुमी जशे EDCत आसा तशें सिस्टीम हांगा करा. म्हणजे ज्याची कॅपेसिटी आसा गॅरंटर म्हणून ताका रावनी न्ही गॅरंटर. ती कॅपेबिलिटी दुसरी बँक दिता न्ही. ती बँकेचे लेटर घेया न्ही तुमी जाय जाल्यार कितेंय करूं येता न्ही तुमच्यांनी. जाल्यार एकाच मिनटान सोंपयता हांव.
तांच्यांनी जी रिक्वेस्ट मागल्या ती आमी वन टायम सेटलमेंटा खातीर आमी सांगले की ऑलरेडी आमच्या कॉर्पोरेशनात त्यांच्या कॉर्पोरेशनांत त्यांचो कन्सिडर करता आनी जो 3% वयलो जो कितें इंट्रस्ट म्हटला पळय न्ही आमकां 3% मेळटा अकॉर्डिंग टू दॅट EDC ज्या पद्दतीन फक्त 2-3 अल्टरनेटिव्ह सोदपाक लायता म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट ना जाल्यार तुमी म्हटलं तसो कॅपेसिटी जो रावपाक सोदता तेकाय आमी प्रोविजन दिता तुमचो रिक्वेस्ट आमी कन्सिडर करता तो ओके गव्हर्मेंट सर्वंट काडटात अल्टरनेटिव्ह दिता दोन आसा ते एक गव्हर्मेंट सर्वंट अल्टरनेटिव्ह दिता गव्हर्मेंट सर्वंट ना जाल्यार दुसरो कोणी प्रायवेटान आसलेलो सर्वंट हय आमी सपोज गव्हर्मेंटूच जाय असो ना वन हू कॅन इज प्रायवेट सर्वीस बट तेजी दोन कॅपेबिलिटी शेवटी दवरल्या पुरो दोन जाण दवरात गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पयशे येता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पयशे परत परत आमकांय फारीक करचे पडटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कित्याक दिवपा जाय परत ते तशें जायना तशें जायना कित्याक दिवपा जाय गरीब लोकांक अशी कितें दिता आतां आमचो देशाचो दिसता आमी हाजेर सांगता गरीब लोकांक धन करा हे करा ते करा आनी अशी तरे बंधन तुमी हाडली बेनिफीट कशें जातली Under 16, the duration of the sitting of the House has been extended for 5 minutes. 5 minutes वाडयल्या. पण हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटाचो प्रायम मिनिस्टर जो आसा डिक्लेअर करता लोकांनी धंदो करचो हें करचो गरीब लोकांक मदत करची सगळे तरेचे आनी इंट्रस्ट कित्याक तेंचे आनी इंट्रस्ट म्हणजे सोड बट हे सिक्युरिटी बी कित्याक दवरता तांकां तुमी करता आमी अल्टरनेटिव्ह आमी काडा दिता दोन दवरात पूण एक तो हे आसा गव्हर्मेंट सर्वंट काडा दिता अल्टरनेटिव्ह हय 17-18 3 कोटी 47 लॅक्स जाल्लो आसा 18-19 देंवला परतो 90,000 जाला फक्त आनी 19-20 टील डेट नील आसा कांयच सपोर्ट ना गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंट टू द ओबीसी कॉर्पोरेशन म्हणजे तो फ्रॉम 3 crores मागीर फुडल्या वर्साक 90,000 जाला आनी ह्या वर्साक झिरो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट कॉर्पोरेशन जे रेज करता त्याच्यानुसार दिता असो काय ना बट वी आर सपोर्टिंग फॉर ईच अँड एवरी कॉर्पोरेशन येस थँक्यू The House is adjourned up to 2:30 p.m.